उभी राहूया. तुझ्या भेटीपोटी आम्ही आयल्या बापा, संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीन उभे त्या काळजान मुना भेटू कर कांबोलिका दिसवो आयसो तो आदिलो वरसून तुझी महाकार्या उबारणी काळज जोडून तुझ्या मितवे नाटलेल्या मोगार तुझ्या वेदी भोवती आम्ही आयल्या बापा, संतोषाच्या उमाळ्या त्या कळसाल मुना भेटू कर कांबोलिका. बळका जेजूक मान करूंक ह्या आल्तरी बवरी जमल्या तुमकां समेस्तांक हार्दिक स्वागत मागता. संतोषाच्या उमाळ्यान आमी हांगासर जमल्या. हो संतोष आमच्या तोंडार आसूं कित्याक जेजून आमकां आपयला आनी ताच्या जेवणाक आमकां भागीदार करूंक वर्ते ताणें आपूण दिल्ल्याक ताका अर्गंत आसतना आमची खाळ जाता ताका दिन वाचुया आनी संतोष बरीत काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटूंक आमकां समेती करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवस मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवल तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सोबे आसो. मुगाल भाव भयणीनो, परत आमचे उणेपण वळखून घेवया. जेजून आमकां ताच्या जेवणाक आपयलां आनी हे जेवणाक आमी आयते जाता आसतना आमचे काळीज नितळ जायचय आनी हे नितळ तस जेजूची कृपा आमी मागुया. तस जेजूचे बक्षाने मागून सांगत आमी म्हणुया. हांव पत्की सगळ्या देवाक आनी तुमकां भाव भयणो हांव सरण सांगता, मनाची दोन तोंडां सोडोय वायट धरो आनी बरें सोडोय हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून सुद्दां संकार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सपदी दादीव आमची खाकूत करून आमची पथकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थना. आमची ते सवा ते बाळकाची पाय समर्पित करूया आनी प्रत्येक जावन या आमी सागेर हृदय दिल्ल्या पासून ते आमी मागुया. सपदेदा देवा आमच्या मोगाल बापा, आमच्या आदाराक घेवन तुझे बल दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडान धरलेली ती तुज्या मोगाची देणी आमकां बेगीन मेळा कर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पळयतात म्हणजे एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक.
इजाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसा जुजाच्या प्रांतान एक गीत गायतली. आमकां एक कोट्या शहर आसा. आमची राखण करूंक सरस्परान दुर्ग आनी पागोर बांदल्यात. दारवटे उगाडा. विश्वास सांबाळटा त्या प्रामाणीक राष्ट्राक भितर सरूंक दिया. ताचें मन थीर आसा. तूं ताका शांती समाधान दिताय, कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरता. सरस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा, कित्याक सरस्पर एक ससनीक खडप. उंच दोंगराच्या माथ्यार रावतल्यांक ताणें सकला उडयल्यात. उंचायेर आसलेलें शहर सकला पडशें केलां. तो तें धरणी पर्यंत सकला हाडटा. तो तें धुळींत उडयता. पांयां तळा तें मस्ततलें. ल्हानविकायेचे पांय, दुबळ्यांची पावलां तें मस्तितलें. देवाचें उतार हें. देवाचें उदोरकार. सदेव सर्वेस पौराच्या नावी येता तो. सदैव सर्वेस पौराच्या नावी येता तो. सोम्याक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो तासो मोग ससनाक बाळता. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास, सरस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदी बोरें. राय कुंवारांचेर विश्वास दवरचे प्रास, सरस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बोरें. सदैव सर्वेस पौराच्या नावी येता तो. नितीची दारां म्हाका तुमी उगडा. भितर सरून हांव सरस्पराक अर्गां दिता. खरेंच हें सरस्पराचें दार, हांतल्यान भितर सरतले नितीवोन मात. सदैव सर्वेस पौराच्या नावी येता तो. तुवें म्हजी बोब आयकली आनी म्हाका बाचाव केलोय देखून. हांव तुका अर्गां दिता. सदैव सर्वेस पौराच्या नावी येता तो. सदैव सर्वेस पौराच्या नावी येता तो. Alleluia, 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 Alleluia. सरस्पोर अजून तुमकां मेळटा देखून ताका सोदात. तो अजून लागीं आसा देखून ताका उलो मारा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पाव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
मोठे म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिष्या लागीं म्हणा लागलो, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासो ना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. देखून जो कोणी म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपले घर खडपार बांदलेले एका बुद्दवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड चडले, जड वारें वाडले आनी त्या घराक मारले तरी ते कोसळून पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोणी म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपले घर रेंवेर बांदलेले एका हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवड चडले, जड वारें वाडले आनी त्या घराक मारले आनी ते कोसळून पडले. अशे सगळे सत्यानाश जाले. देवाची उतर ही. वखानी तुका क्रिस्ता. शुभ तुझं नाही बघ समजी सर. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाचें न्हू आद्वेंताचो काळ आमी सुरू केला आनी आद्वेंताच्या काळार आमी जायती तयारी करता आमच्या सोम्याच्या येण्याक. आनी ह्या आत्मीक पयणांत तशेंच आमची क्रिस्ती जिणेंत आमकां चड आनी चड सांगत येता देवाचे उतार. आनी आयची देवाची उतार आमकां एका तराची जागोवणी दिता. म्हणत प्रत्येक जण वांजेलाचे वसा पळय पयलीं तूं वड सांगता सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासो ना. पळय आमी सर सोम्याक उलो मारता आनी आमच्या गरजे आकांताक सोम्या पावता म्हणून आमी बरो वचता. कित्याक आयच्या पयल्या वचपाक परत इजाया प्रदी आमकां सांगता सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरा, कित्याक सर्वेस्पर एक चांचणीक काडप. पळय काडप म्हळ्यार आमी सहज जाणा आनी जेजू आमकां सांगता आमची सगळी बुन्याद काडपाचेर आसा जाय. घर बांदलेल्याक सांगता तो आनी आमकां सर्वांक कळीत आसा. आमी कोणी हेड्डा न्हय हांगा आसले, कित्याक कोणी रेंवेंत वचून घर बांदिना. बांदतात गी बांदल्यारय ताका त्या प्रकाराच्या तांची नवे सायंटिफीक आसा प्रोसिजर कशें देंवन, कित्याक दर्यान ती सांग्यांनी बांदतात तशें म्हणटना ते हेड्डा न्हय म्हूण ताका दुसरे दुसरे तांत्रीक विज्ञान आसा आनी त्या प्रकार ते करतात जाल्यारय थोडे फावटी कोसळून पडटात. तर आमच्या क्रिस्ती जिविताक आज आमी कितें सोम्यातान घेवयेत. आमच्या जिवितांत आमी जायते मागणे करता, कित्याक आमी मागण्याचे मनीस. पूण ह्या मागण्याच्या मनशांत दोन पंगड आमी करयेत. एक मागसो मनीस आनी एक मागण्याचो मनीस. आतां मागसो मनीस आनी मागण्याचो मनीस. आनी कोण ह्या दोन मनशां पैकी चड देवाक लागीं आसा म्हळ्यार कितें म्हणशा तुमी? मागसो मनीस की या मागण्याचो मनीस? ताचे पयले मागसो मनीस म्हळ्यार कोण तुमकां समजा जाय. तशेंच मागण्याचो मनीस. मागचे आमकां भारी सुलाभ, कित्याक हर एक लागीं आमी मागोंक जाणा. आनी मागचे कसले मागणे तुमी जाणात, कित्याक जावं पुरो तुमची सकाळची मागणी, सांजेची मागणी, जावं पुरो एक मीस, जावं पुरो इल्लो वांजेल वचो. आनी हे पुरा एका मागण्याच्या मनशा मागच्या मनशाचें लक्षण. पूण मागचो मनीस कितें करता ताच्या सगळ्या दिनाचर्येंत मागण्याक म्हण थोडो वेळ दवरता. जावं पुरो ती सकाळची मागणी, जावं पुरो सांजेची मागणी, जावं पुरो एक मीस. पूण ते जाल्लेच थंयसर संपता ताचें मागणें. कळ्ळें जाता? थंयसर संपता ताचें मागणें. तो सादारण कसो जेवंक वेळ दिता गी, न्हिदोंक वेळ दिता गी, तशेंच ताच्या कामाक वेळ दिता गी, तशें काय इल्लें टी व्ही पळोवंक वेळ दिता गी, तशेंच एक मागण्याक वेळ दिता. आनी त्या मागण्याचो वेळ जाल्लो तक्षण मुग्धाले आनी ताका बारीक अशी हांवें मागणें केलें म्हूण. पूण हो मागसो मनीस म्हणये ताका, कित्याक हाचे थंय चड आनी चड कांय बरेंपण घडना, कित्याक ताणें मागण्याक एक ल्हान वेळ दिला, त्याच वेळार मागणें थंयसर संपलें. कशें जेवण जाल्यार परत्यान जेवंक वचना, वय गे
मागीर परतान जेवंकेचे केदळा आनी एका वेळार आमच्या तशेंच मागणी ताका तशेंच बघता. पूण मागणे असो मनीस कितें करता, सकाळी थावन सुरू केले ताचे मागणे, ताचे जिवीत आनी मागणे सांगत वेता. कित्याक आमी मागता आसतना मागणे म्हळ्यार कितें, संबंद आमच्या देवा थंय. जावं बरो आतां सकाळची मागणी करता आमी, ते सकाळच्या मागण्यांत एक चीज दिवन आमी पळोवचें कितें त्या मागण्यांत आसा आनी सगळो दीस म्हाका कशें हे मागण्या आदार दिता. तशेंच मिसाचें बलिदान येता हांव, मिसाचें बलिदान कितें करता म्हाका, जेजू म्हज्या काळजांत येता. तो काळजांत आयलो जेजू हांगा इगर्जेन सोडटा की या त्या जेजू संगी हांव वेता म्हणल्यार सवाल. आनी जो कोण जेजू संगी तो वेता आनी जेजू संगी सगळो दीस जियोंक प्रयत्न करता, तो जावन आसा मागण्याचो मनीस. म्हळ्यार ताका कळीत आसा जेजू म्हजे भितर आसा आनी हांवें ताका घेतला तर एकाच एका कारणा खातीर ताचे संगी जियो. आनी आतां अशें जाता कितें जाता, ताच्या जिवितांत चडशें बरेंपण आमकां पळोवंक मेळटा. म्हळ्यार कितें, तो कितेंच रागार जावं गेलो सावकास करता, उलोवन तो चिंता, कित्याक बरें काम करता, कोणाकी गरजे पावता, घरांत ताचें समाधान आसता, कित्याक तो जेजू संगी जियेता. मागणें जावन आसा सम्मान जेजूचो आनी ताचो, आनी तो सम्मान हेरांतय तो वांटूंक प्रयत्न करता. तर म्हाका न्हू हा सवाल, हांव मागचो मनीस गी या मागण्याचो मनीस. कित्याक आमकां जायते फावट आयकूंक मेळटा, फादर ती कितले मागण्यो करता, फादर रेतीरीक वेता, थंय वेता, पूण शेतां वेता, सगळें करता, पूण घरां कांय ना न्ही फादर, शेजाऱ्या कडेन कोन्नाडे समान ना न्ही फादर. नाचे करता अर्थ कितें, हो जावन आसा मागचो मनीस. ताका कितें जेजू सांगता, सुम्या सुम्या म्हणून उलो मारतली देवाच्या राजान इगनान. कोण रिकतात, आपल्या बापाची खुशी करता. आतां बापाची खुशी खंय मेळटा आमकां, कशें कळचें कोण बापाची खुशी करता म्हणून आतां कळटा आमकां. बापाची खुशी समजोवंक चड वेळ ना आमकां. कित्याक बापान सांगला जेजू धाडटा सान जेजू म्हळा हांव बापा हांव आयला, आनी जो कोण म्हजें उतर आयकता त्या उतरा प्रकार चलता तो म्हज्या बापा थंय हांव थंय एक व्हड जाता. म्हणजे जेजू आयला एकच ताणें आमकां वाड दाखयल्या, त्या वाटेन आमी समकूंक जाय. मागण्याचो मनीस कितें करता, वाचले वाचप देवाचे उतार तो ताच्या काळजा भितर जागोवन धरता. तो हेड्डा बरी जायना आनी तो ताची बुन्याद त्या उतराचेर बांदता, देवाच्या उतराचेर. आनी देवाचे उतर आपल्याच्या जिवितांत बांदलो मनीस तो केदींच आडवाट्याक वचना. आनी जेजून सांगला म्हजो मोग करता तर म्हजे उपादेश तुमी पाळा. आनी ते कसले उपादेश, आनी उपादेश पैकी अर्थ उपादेश ताणें कितें दिलो, जेजून दिलो उपादेश, तुज्या देवाचो मोग करता तशें तुज्या केल्ल्या बरी पेल्याचो मोग कर. हो सम्मान मोगाच्या भावा आनी भयणी, देव हांव आनी म्हजे पेलो सांगता वेता आमी. आनी हो जावन असो मागण्याचो मनीस केन्ना देवाचो उपादेश ताच्या हातान घेता, तो देवाची खुशी पाळटा. आनी त्या खुशे प्रकार कितें जाताना आमचें जिवीत आमकां जाय जाल्यार बरी बरें येता म्हणून सांगना. जायते फावटी आमकां थंय कश्ट जानवरां पूर येता, पूण आमचो भरवट जाय जंय त्या क्रिस्ताचेर तो जावन आसा आमचें खडाप. कित्याक ताचेर बरोसल्यार तो केदींच निफळ करिना. पूण आज आमकां कितें जाता, जायते फावटी आमी दुबावता आनी आमी करची पूर कामां सदांच आमी मागच्या मनशा बरीच करता. आमकां संबंदांत वाडोवंक आमी प्रयत्न करिना. ताका आमी देवाचें उतर वाचता, सगळ्यांक कळीत आसा देवाचें उतर, पूण तें देवाचें उतर वाचल्या पावना त्या उतरा प्रकार आमी सोलोवंक गेले प्रयत्न करीत. आज सांगता जेजू कितें सांगता, हांव आमी रेवेर बांदचे बरी न्ही. कित्याक देवाचें उतर रेवेर बांदूंक जायना, आमच्या काळजा भितर वचूंक जाय तें. आनी त्या काळजा भितर जियेत आसतना सगळो दीस तुवें एक वाक्य तुवें वाचल्यार पुरो. या मिसाक वता जाल्यार त्या वांजेलांची एक वाक्य तुज्या मतीन दवरशी जाल्यार आनी सगळो दीस ताचो नियाळ करशी जाल्यार तें जावन आसा मागण्याचो मनीस. न्ही हांव वाचता, एक बूक वाचता, 2 चॅप्टर वाचता आनी जाल्यार तेंच सोडलें ना. तें वाचल्या उपरांत आमचे भितर वचूंक जाय आनी तसो फळ आमच्या जिवितांत येवंक जाय. कित्याक मागण्याचो मनीस कधीच आसना, असंबंदनी आसना, ताच्या थंय सगळें सोंसणीकाय बरेंपण पळोवंक मेळटा. त्या खातीर आमी कितलें मागता म्हणलें न्ही, आमी तें मागणें आमच्या जिवितांत कशें प्रतिफलन जाता. तूं कितलें मागताय म्हण हांव पळयना, पूण तुज्या जिवितांत कितें आसा मुखार, सगळो दीस तूं कसो करशीता एकामेका थंय. आनी घरांत जावं दी, सेसंबर जावं दी, तुवें काम करचे कडेन जावं दी, कोणाक एक भोगता गी, तूं एक प्रत्येक मनीस मागण्याचो मनीस म्हणून.
आनी हें जावन आसा आमकां जेजून आपोवचें आमी आमच्या जिविताद्वारे साक्ष दिवंक जाय ताका आनी जो कोण जेजूक सांगता घेता तो केदींच निर्फळ जायना त्या खातीर आमी मस्त मागता पूण आमी उडासना आमचो जेजू आमचे संगी त्या खातीर कोणीय हांगा मागोवंक आयला हांव एकच सांगचें तांकां मोगाच्या भावा या भयणी जेजू संगी जियोंक शिका जेजू गोरा तुमच्या जिवितांत फाल्यां एग्जाम आसा फाल्यां इंटरव्यू आसा ऑपरेशन आसा कांय भिवची गरज ना पूण कोणा संगी तुमी वेतात जेजू संगी तुमी वसा जेजू तुमचे संगी आसा म्हूण फातयया आनी तो जेजू वयजात जेंगे व्हडलो वयज इंटरव्यू एखाद्या व्हडले मनीस जाल्यार तुका जेजू सांगत आसतना तो तुज्या मती घालता उजवाड अशें सगळे संगतींनी जर तर हांव जेजू संगी समकूंक प्रयत्न करता तर आमी भिवची गरज ना तो जावन असो काडप आनी म्हजो भावार्थ त्या काडपाचेर आसूं दी आनी खंडी जावन जेजू म्हाका आनी तुका चड आनी चड पयस जावन आदार दितलो आमेन. भीती समोर आयल्या बापाक आनी खूब लाडू गुंडो आनी वायन भेटयता आज तुका मोगा सर्व आमचे भक्ती उदय तुका अर्पिता तुझ्या मोगात सेवेची खाशिता स्वीकार कर बापाक आनी की आमची मोगांती तुका कोणी अर्पोवची लाभूय तूं आमकां फेरी सर्गीची पवित्रची तुजी पोरचेची स्वीकार कर बापाक आनी की आमची मोगांती तुका आमी अर्पोवची लाभूय तूं आमकां फेरी सर्गीची तुझे पोरचेची. म्हज्या मोगाच्यान आमी पिटींचे बलिदान सोपदिता देव बापाक मानता तसले जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेवेक आनी आमच्या केपोसुल्या देवाक म्हणून घे. मुगाल बापा तुज्या एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कर ताच्या येण्या वरवीं नितळ अंतस्करान तुजी साखळी करूंक आमी पावो म्हूण आमी मागता आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सवेस पाव तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पुरात थंय उबारता सर्वेस पराक आमच्या देवा दिन वसूया अशी आमी करू सर्वेस परा पवित बापा सर पद्धतीन सस्ताच्या देवा सर कळी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वसून फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विली येवजण पूर्ण केलें आनी सस्नी तारणाचें दार आमकां उगाडले हे वरवीं धीर धरून आमी आतां आशेता ती तुवें बसयलेले धेणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगोवंक मेळटले देखून आतां देवदूता आनी सर्गींच्या सर दळबरा संगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस परतो सरकारी संसार भरला तुज्या वैभवान म्हूण सर्गीं तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका जय म्हूण सर्गीं तुका जय जय. बाप्पा खरंच पवित्र सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या दाडीनी देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत आपलेच कश्ट म्हणून सत्संगेच्या आदी ताणें गुंडो घेतलो तो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आसेसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूट तुमचे पसल समर्पणची.
तेच परी जेवण जात असताना कास घेतली तुका नुव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि मुळे तुम्ही समेत घेयात आणि हांतले पियात ती म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि ससनी कराराचे हिरगत पातकांचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे प्रसादान समेत मनशा पसते वारवतले हे म्हज्या उडसा करात. Baba so good, forgot to you. सोम्याची तुझे मोर आम्ही समारंता तुझे फूल जीवन को आम्ही करता तुझ्या येया सोम्याची आम्ही बाप्पा ज्याच्या माणसाने पुन्हा जीवनपण समी भक्तीपणी बुडास करता आणि व जिविताचं उंडो आणि सोडूनची का सुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन कोणतीची सेवा करून आमकां फावो केली देखून आम्ही तुका दिन वसताव आणि जे शिकोडा कसं त्याला मा समेजता पवित्रात्मा एकताय कर म्हूण आम्ही नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेच्या विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचा उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा पीटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा आणि सगळे आजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमकांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींतल्या समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेळे देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिजो पती भगवान धर्म दोत आनी सरकाळी तुका वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dios Jesus orvi, Dios Jesus sangata, Dios Jesus tay. Povitat me jayik punam, so pod me dal bapa. So vananani vai bautuka, sasna cha sasna. Amen. जिथून शिकल्या मागण्या दोरी देवाक मुखान बापा म्हणून उलो मारूया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सगळ्यात जाता तुझी संसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी चुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे करून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्पराचो वाटेंतली आमकां निवाव द्याकूं या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचे बागर आमच्या सुरेंद्र राज्याचो क्रिस्ताचे येणे बरोशानांतल्या तेलांक आमकां तुजे उदाक कोते सरपातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्यार सुरती पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण त्या पयसुबेच्या भावाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशळपण शांती दिन कोटान संभाळ. तुजे तांडा जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां खाव तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. माय मग सगळं आनी एकामेका शांती पाठवया. शांती देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रागात आमी संपयता. ती आमची जगतेनी कॅसडी न जावं पूण ते खाकोतेन आमच्या आत्म्या तशेंच कोणी भलायकेनी वकात दी. पळय हो जावन आसा जिजू देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. या शेळीच्या जीवनाक आपण लाभलेली आमी सुभागी. सम्या तेंचे म्हाका फवना
पुण्यत्रंस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुर्रगत आमकां ससणाच्या जिविता पावों. आमेन. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थना. देव आमच्या बापा ससणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत तीर वस्तूमध्ये आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळटल्या देण्यांक लब्धवंक तूं आमकां शिकयताय.
व तुझ्या जेवणाचं फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हण आमी मागताव तुझ्या प्रतिवान जेजू पुता जेजूचे नावी सर्वेस पाव तुमचे सभे असो आणि सोबत वेदादी बापू त्यांनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो वसनिया कृताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां तारता देवाचे ओडकार एक घडी बरोबर बसात कुसुमेस्तांक देव बरो दीस दिवन मागता गुड मॉर्निंग टू यू ऑल आज आमचो ह्या श्रायनाचो डिरेक्टर फादर स्टीवन ना बेंगलोर गेला देखून ताच्या जाग्यार थोड्यो कळोवण्यो ह्या हप्त्यांतली लितुर्ची डिसेंबर 7 तारखेर सोनवारा सांत आम्ब्रोजो हाचें स्मरण 8 तारखेर परवा आयतार क्रिस्तियनाचो दुसरो आयतार 9 तारखेर सोमार मोरयेचे कथावेन निश्कळंक गर्भ संभव हो दाबाजीक संभ्रम आसा फाल्यां डिसेंबरची 6 तारीख म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सांजेर 5:30 वरार आराधन आनी ताचे उपरांत 6 वरार मिसाचें बलिदान आसा पुढच्या सोनवारा ग्लोरिया 2024 क्रिसमस गितांचो गायन स्पर्धो हांगा चल्लो विजेतांक शाबासकी पटयतना आदार दिल्ल्या सुमेस्तांक आमी दिनवास पटयता बायबल डायरी हे दोळसुवाच्या विशयांत तुमी सुम जाल्यार भायर आसा 2025 कोंकणी तशें इंग्लीश भाशेंत आसा दयकरून घेयात आनी तशेंच प्रमोट करात हेचे मिसाचें बलिदान भेटोवन शिकोणदायक सरमावन दिल्ल्या म्हणत एक बाप वॉल्टर डिसोजा आनी तशेंच साबेटोणी केल्ल्या फादर जोसेफ डिसोजा आनी पॅट्रिक लोबो हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा दयकरून नोवेनाच्या मागण्याक तयार जावचें बाळक जेजूचे नोवेन मनशाच्या भुरग्या संगीतार आमचो म्हजो संतोश नातालच्या बाळपणांत हांव मनशास गजांत पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तुमकां मान करताय सर हांव तुका आशिर्वाद दिता सर आमची गरजो आमची ते सवान तस बळका जेजूच्या पांयांत आमी परत समर्पीत करुया आनी प्रत्येक आज मागुया ती कृपा आमी समेस्तांनी मागण्याचे मनीस जावंक न्ही मागचे मनीस देवा ते संबंद वाडोवंक आमकां जाय जाली कृपा तसो जेजू बाळक ताचें उत्तर दवरी आमकां सदां दिवन आमी प्रत्येक तर मागुया आनी आज आमी भुरग्यांक कांय तरी मागता आमच्या सर भुरग्यांक त्याच बळका जेजूच्या पांयांनी समर्पीत करुया तांकां जाय जाल्यार सर बरेपण प्रत्येक मतीची आनी कुडीची भलायकी आनी तशेंच आनी कुडी आत्म्यान जेजू बरी जावंक आनी वाडोवंक आदार मागुया प्रार्थया हे भगवान जेजू बळका तुजी स पदवी अजा बेतरान आणि तुका बेसवून देव तोलो आसता तुका पातेने उलो मारता सगळ्यांत दये नायक तुज्या बेसवणी आमेन आमच्या बापा सगळींच्या तुजी नांव पवी जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळ्या जाता तशीच संवसारान जावं आणि आमी आमचे शिकलेला मुक्षता अशा आमची परमागोस आणि आमकां नळीन पडोवं नाका Naman Maria could penberle simiti chasing it as ram to today once a day for the Christian Jesus. There was a pot money salon. There was a pot money salon. There was a pot money salon. My mom papa kani puta kani pavitratmyak. Jesu balgamche besangal ai kamche magne महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्रत्म्याक जेजू बळकामचे बेसांगण आय कमचे मागणे महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्रत्म्याक
जेजू बळका आमचे बेसांग आयक आमचे मागणे बळोक जेजूक मागणे हे अजबजार बेजार काळजांचेर एक काकोतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार पड आमी मागताव तुजे ते बिरमोदेन भरलेले मवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या उद्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काळ आमचे वयस कस निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजोन आमकां धाड बापा आनी पयते सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमीन बळका जेजू केल्या सर उपकारांक ते एक तर काळजाच्या गुंडायतां ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां मागणे हे बोगदार बळो जेजू आमी सरपडटाव ते आमकां दया केले दावडा उपकारा खातीर आमची काकोज आमी बरणी दिल्या तूं जावन आसा आमचो दीव नारीन संभाळनार आमचे सगळे पातणी तुजेर आमी दवरताव तुज्या बजाई म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी तो लोक तुज्या बाळपणा मान दिवन दी आनी तुजे कळनातले देवीक मजा जोडून दी सरस्वती आनी महिमा जाव तुका बळका जेजू आमीन आशिर्वाद खातीर तकली भागयत सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो तुमचे संरक्षण करो तुमचे भितर राव तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यांत रावन तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यांत रावन तुमकां राखो तुमच्या वयत रावन तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सपदिता देव बाप पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो भुरग्यांचेर आशिर्वाद कोणी भुरगीं आसा जाल्यार मुखार येवची मोगाचें नांव भुरगीं देवाची देणी आनी कुटुंबाचो अलंकार जेजू देवाचो पूत बाळक जावन जल्मलोन प्रायेन जन्मेंद्याच्या कृपेन वाडलो ताचे परगडजी निवळी ताणें भुरग्यांक मोगान घेतली तांकां आशिर्वाद दिलो आनी भुरग्यांक बरी जायना तर सर्गीच्या राजारी गो आसात म्हण सांगलें तर आज हांगासर आसच्या आनी तशेंच आमच्या घरांनी तशीच कॉलनी आसच्या भुरग्यांच्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया आनी समेच्या वेंगेन तांकां समर्पीत करुया तर तांकां मोगान हारोवन आशिर्वाद दिवन दी म्हणत आमी मागया प्रार्थुया सर्गींच्या बापा मोगाच्या सगोरा तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारीत धाडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापा आनी आमी तुजी भुरगीं म्हूण कळयली तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपल्या वेंगेन घेतले तांकां आशिर्वाद दिलो ताच्या जिवंतपणांत तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्या आनी पळयतात मेच्या देण्यांनी नेटयल्याय तर आज ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां सर पिढे इश्टें वायटा विघ्न निवार म्हूण तुजे लागीं मागताव आवय बापूय काल जावन चलोवंक बऱ्यान शिकोवंक आनी जिणी नेटोवंक तांकां आदार दी तुज्या पुताची दी घेवन तांणी कुडीन जन्मेंद्याच्या कृपेन वाडोवंक तांकां तुजें बेसांव दी ह्या भुरग्यांच्या आवय बापूय खातीर तशेंच कुटुंबाच्या हर एका सन्या खातीर आमी मागताव देवाचे देणे आनी मोगाचें फळ जावन सुटलें ह्या भुरग्यांक क्रिस्ती मावल्यांनी वाडोवंक जाय आसचें मार्गदर्शन तांचें तांकां मेळशें कर आनी तांच्या कुटुंबान शांत समाधान माया मोगरास करो तांची सर जिवनांनी कमा पंथा पावय आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नवी आनी सर्वेस पाव तुमचे सव्या आसूं आनी सवपदेता देव बाप पूत आनी पळयतात मे ह्या भुरग्यांचेर तशेंच आमच्या हर एका भुरग्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालो Jesu बाळका नमन तुका Jesu बाळका वंदन तुका बेसांव आमचेर खाय वाळे कुर्पेस वेंगेन तुज्या सदां सांबाळ तुगो बेसांव आमचेर खाय वाळे कुर्पेस वेंगेन तुज्या सदां सांबाळ तुगो आमची सुवेर तूं रक्षण दिगो आमची भितर तूं रांबाळ गोरो आमची फुंगी तूं आदसोलो आमचे फाटल्यान राव तूं राखून बरो येची बाळका नमन तुका येची बाळका वंदन तुका बेसांव आमचेर खाय
वाळी कुरपेस विंगे तुझ्या सदा सांभाळ बेसावांचेर काल वाळी कुरपेस विंगे तुझ्या सदा सांभाळ मुगाड पुत्रा सुवे हांव ख्वार मुर्या आशिर्वादी आमकां मागीर कुर्साचे कुरेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान.